पावस खूप पडटा, जशें वातावरण थंड काय शांत काय चाळवल्लें हें आमकां कळना, त्याच भशेन राजकारणाचें वातावरण कितें. जी एक बातमी आमचे मुखार येता ती खऱ्यांनीच खरी काय सदा भशेन जस्ट रुमर्स अशें लोक म्हणटले, हें आमकां पळोवपाची गरज आसा. लोकसभेच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट जावन म्हयनो जावन गेलो आनी ह्या म्हयन्या भितर खुबशें कितें बदललें राजकारणाकय बी, म्हज्या पर्सनल लायफाकय बी. पूण एज वी ऑलवेज से, लायफ गोज ऑन. आनी म्हणूनच गोंयच्या राजकारणाचेर उलोवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात वन अँड ओन्ली कुडचडेंचे आमदार निलेश बाब काब्राल. सर, वी वेलकम यू टू द शो आणि फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट अ व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू. थँक्यू 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 थँक्यू. सरळ प्रश्न सुरू करता आसतना वातावरण कशें आसा? हांव पावस पडटा वादळ येता ताचें म्हणना, ह्या दिसांनी राजकारणाचें वातावरण सामकें तापलां आनी हें राजकारण कितें म्हणटा? राजकारण आसा, राजकारण तुमी पळयला हो तिसरो टर्म म्हजो आनी तिसऱ्या टर्मान फाटीं 8 म्हयन्या पयलीं 7 म्हयने 8 म्हयने पयलीं म्हाका पार्टीन रिक्वेस्ट केलो, हांवें रिजायन जालो. तो राजकारणाचो विशय जालो आनी आतां तेजे नंतर विशयाक केल्लो तो फुडें गेलो तसो तो संकल्पना जी फाटीन आनी आमी पळयल्ली तशी फुडें वचोंक ना. आनी आज वेगळे वेगळे वर्तमानपत्र, वेगळे वेगळे न्यूज चॅनल वेगळे वेगळे बातम्यो हाडटा. सो म्हाजे हितून भितर सद्याक तरी म्हाका कोणेच कांय सांगूना. सो आय डू नॉट वॉन्ट टू गो इन दोज प्रस्पेक्ट्स. पूण आय फील दॅट आय एम फॉर लास्ट 7-8 months म्हणजे माय कॅपेबिलिटी विथ माय एक्सपिरियन्स आनी आय कॅन परफॉर्म म्हणजे हें तकलेन धरून आय एम रेडी टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द पार्टी. तुमी कुडचडेचे आमदार, पूण कुडचडेचे आमदार आनी कुडचडेचे जे विशय आसात ताजेर हांव तुमचे कडेन मागीर उलयतां. पयलीं सद्याक आमी गोंय म्हूण जर पळयलें आनी तुमकां जेन्ना स्टेप डावन जावचें पडलें रिजायन करून तुमच्या मिनिस्ट्रींतल्यान, तेन्ना एक बोवाळ जाल्लो की एक केपेबल मिनिस्टर आज रिजायन जाता म्हणून. कॅपेबिलिटीज आशिल्ल्यो, ताकतय आशिल्ली, तो पावरूय आशिल्लो. आनी तातूंतल्यान काल एक आयलो तुमचो स्टेटमेंट की आपूण पार्टीन कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी जर दियत घेवपाक रेडी आसा ती मागीर CM पदाची सुद्धा रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली. म्हणजे लोक आज विचार करतात की निलेश बाब काब्राल हे खंयच्या हातूंतल्यान उलयता आनी हो पॉयंट सारको खंयच्या हाते प्रमाणे वता. ना तशें म्हाजें कितें जालें, एक पत्रकार भावान म्हजें विचारलें की तूं मिनिस्टर दिल्लो जाल्यार घेतलो, हे प्रश्नच तो विचारपाचें सारकें नाशिल्लें. सो हांव फाटीं काय रावना, सरतोडी तुका खबर आसा. तेणें तो प्रश्न विचारलो की फाल्यां तुका मिनिस्ट्री दिली जाल्यार तूं घेतलो. हो प्रश्न विचारप म्हणजे चुकीचो. मिनिस्ट्री म्हाका मागनासतना दिल्ली इतलीं वर्सां, 6 वर्सां मिनिस्टर आशिल्लो. जेन्ना पार्टीक गरज पडली तेन्ना रिजायन जालो. सो हांवें तेन्ना ताका उत्तर दिलें की मिनिस्ट्री दिली, मागलो म्हाका कसलेंच पोजिशन दिलें, फाल्यां CMाचें पद दिल्यार तें घेतलो. सो असो विशय तो आशिल्लो. हांवें म्हाका CMाचें पद मागूं ना, पूण विशय तसो म्हटलो मागीर ते मागीर खंयच्या खंय मागीर केलें तें सोड. पण म्हाका कांय फरक पडना. आय एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मॅन. आय लायक टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. म्हाज्या मतदारसंघात आय एम एक्सेसिबल. म्हाज्या वांगडा 10 जाण पुलीस भोंवना, कोण भोंवन आसले फाटीं आनी आतांय कोण ना. म्हाका फोन केला हांव परतून फोन करता. सो ज्यो गोश्टी म्हाजें कितें राजकारण आसा, राजकारण इज फॉर पीपल. म्हणजे एक पोजिशन लोकांनी दिल्या. हांव राजा न्ही, हांव लोकांचो सेवक आनी लोकांची सेवा करपाक फुडें सरता. आनी तेन्ना खातीर म्हाजें जें आज गोंयभर लोकांचे खूब संपर्क आसा आनी लोक आतां म्हणटा कमी फोन करता, पूण केन्ना मेवले जाल्यार खंय काल पयर हांव खंय गेल्लो ते रस्त्यार म्हाका जाप केली आनी म्हणपाक लागलो वी मिस यू. सो अशे गोश्टी जेन्ना जाता पळय तेन्ना खुबशें बरें दिसता की एक्सेसिबिलिटी वॉज देर. आय वॉज ट्रायंग टू हेल्प पीपल. समटायम्स दोन गोश्टी आसा. थोड्या लोकांक मागीर थोड्यो गोश्टी जेन्ना मातशे रावन करपाक गेलो त्यो थोड्यांक आवडना. पूण एज फार एज मी इज कन्सर्न, I am there to take any responsibility given by the Bharatiya Janata Party, and I am here as a Bharatiya Janata Party karyakarta, and I have always been working for Bharatiya Janata Party. So this is summing up of the whole thing, whatever position it is. तुम्ही जेन्ना रिजायन जावन स्टेप डावन जेन्ना जाले तेन्ना एक बोवाळ चल्लो की निलेश काब्राल बाब हॅज नो फ्युचर इन भारतीय जनता पार्टी. म्हाका दिसता तुमचें हें जें पळय आतां स्टेटमेंट तुमी जें म्हजे कडेन उलयता आसतना दिलें ताजेर एक क्लियर जाता की यू आर स्टील इन भारतीय जनता पार्टी, व्हेरी मच विथ भारतीय जनता पार्टी, आनी तुमची जो पार्टी जी तुमचेर कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दितली ते तुमी घेवपाक सदांच तयार आसतले. हे सगळें आमी जेन्ना समअप करतात म्हणजे जेन्ना हाजेर उलयतात तेन्ना एक बोवाळ जाता तो परत म्हणजे रिशफलिंग.
आजूच पेपराचेर सुद्दां दोग-तीग जाणांची नांवां आयल्यात. काल परतो आनीक एक दोग-तीग जाणांच्या नांवाचेर बोवाळ जाल्लो. सो हाजेर तुमकां परत कितें म्हणपाचें आसा? रिशफलिंग म्हणलें की ऑब्वियसली तुमचें नांव पयलीं येतलेंच, कारण लोकांक जेन्ना तुमी रिजायन केलें तेन्ना एक मोठी सामकी ती शॉकिंग न्यूज आशिल्ली, खास करून कुडचडेंच्या लोकांक आनी इन्क्लुडींग आमकां सगळ्यांक. सो हाजेर तुमी कशें कितें पळयतात? ना हांवें सांगलां न्ही, रिशफल वॉट एवर इज द प्रोग्रेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आनी मिनिस्टर करप वो ना करप, वो कोणाक दिवप वो ना दिवप, हे भारतीय जनता पार्टी अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर डिस्कस करून करता. सो लास्ट टायम जेन्ना म्हाका सांगलें, म्हाका चीफ मिनिस्टरान सांगूं ना, हांवें म्हाजे कशेंच कितें बातमी येयली तेणें विचारलें तर म्हाका खबर ना म्हणपाक, तेन्नाची गोश्टी. मागीर म्हाका सेंट्रल लिडरशिपान आपयलो, मागीर उलयलो, मागीर हांव तेजे कडेन उलयलो आनी असल्यो गोश्टी जाल्यो त्यो जाल्यो. सो आतां जर कितें करपाक जाय, कितें आसा, इट इज अ प्रोग्रेटिव्ह ऑफ द पार्टी अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर. कोणाक देंवोवपाचें कोणाक चडोवपाचें तें तेजें काम. पूण शी एज आय टोल्ड, हांव आतां सो लास्ट 7-8 months आय हॅव एब्सोल्युटली नो वर्क एक्सेप्ट माय कॉन्स्टिट्युन्सी. आनी आय एम डेव्हलपिंग पुटींग माय सेल्फ इन कॉन्स्टिट्युन्सी. जी आमची पेंडींग कामां आशिल्लीं, कालूच हांव GSTDC मिटींग केल्ली, आज परतून दोनाक म्हणजे शिवरेजीची मिटींग आसा. अशें करून कॉन्स्टिट्युन्सी वायज म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सींत की हांवें प्रोजेक्ट चालू केले 2013-14 जेन्ना फर्स्ट निवडून येयले, ते अजून लँग्वेजींग आसा. ते म्हाका लागून न्ही, इट इज बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रिजन. कोवीड जालें, मागीर सिस्टमा भितर जो कॉन्ट्रॅक्टर डस्ट जाले तो रिटेंडर करपाचो. सो आय एम फॉलोईंग अप माय प्रोजेक्ट्स आनी आय एम हॅप्पी टू से दॅट कुडचड्या मतदारसंघान जे आमचे आख्खो मतदारसंघ एक टू टेक डिफरंट प्रोजेक्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. आतां आमी पळयता रस्ते फोडलेले आसा, आमी मानता. आय एम एक्सेप्टिंग दॅट रस्ते थोडे खड्डे पडले बिकॉज ऑफ वेरियस वर्क्स वीच आर गोईंग ऑन. अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा, सिवरेजीचें काम चालू आसा. सो इट हॅपन. सो म्हजे तेजे पयलीं रस्ते सुटसुटीत आशिल्ले. सो आतां परतून पायपलायन जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर आसलो 1.5 म्हयनो, अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट सेंट्रल ग्रांटाचे अंडर ऑनरेबल विश्वजीत प्रभाब राणेचे मिनिस्ट्रीचे आनी CMचे मार्गदर्शना खाली हांवें तेन्ना PWD मिनिस्टर म्हूण तांकां पुश करून टेंडर करून पायपलायनी कुडचड्या वयल्यो चेंज करपाची. आज तुमी पळयता रस्त्याच्या सायडीन पायपलायनी उलयल्या, कित्याक हांगा पयलींची PVC पायपलायन अजुनूय आसा. सो ऑल दीस थिंग्स एज डेव्हलपमेंट ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सी आय एम टेकिंग फॉरवर्ड. आतां बाकीची गोश्टी जशें तुवें सांगला, मिनिस्टर जावपाचें ना जावपाचें, इट इज नॉट इन माय हँड. सो इट इज अप टू द चीफ मिनिस्टर एंड द पार्टी टू डिसायड. जे तुम्ही म्हणटात की आपल्याक मिनिस्टर करूंक नाका, पूण आपूण आमदार म्हणून कुडचडेच्या लोकां खातीर आनी गोंयच्या लोकां खातीर सदांच अवेलेबल आसतलो. हांव आमदार म्हूण म्हजे मतदारसंघाच्यान लोकांक कितें जाय जाल्यार म्हाका फोन करता, हांव ताका एडवायस करता. दॅट इज अ डिफरंट सोल्युशन. बट कुडचड्या खातीर हांव मेन आमदार, आनी आमदार हो कुडचड्या वयले लोक करतले म्हाका. भारतीय जनता पार्टीचे तुमी पळयता फाटीं खुबशे जे आमदार आशिल्ले, कडंग आशिल्ले, ते गेले पडले हे जाले. पूण हांवें एक डिसायड केला म्हज्या लायफान, जे दीस म्हाका लोकांक हांव नाका आनी आय विल नेवर कम टू एक्टीव पॉलिटिक्स. बट आय विल बी इन पॉलिटिकल सर्कल, बाकीची गोष्टी करतले, बट एक्टीव पॉलिटिक्स आसचो ना. दीस इज माय डिसिजन, पर्सनल डिसिजन. बट इट इज फॉर द पीपल टू डिसायड. पार्टी तिकेट दिता. तुमकां लोक हरशीं कितें सांगतात? कारण आज एक मोठो प्रश्न येता तो लोकां मुखार येता, कारण लोकांच्या खातीर एक सेटबॅक आशिल्लो. जेन्ना तुमी, हांव परत तुमकां 19 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसा वता, त्या दिसाक इंडिया-ऑस्ट्रेलिया फायनल मॅच आशिल्ली दनपारां, आनी सकाळीं आमकां एक सामकी शॉकिंग न्यूज मेळ्ळी, ती निलेश बाब काब्रालांची. आयताराचो दीस. त्या दिसाक सगळ्या कुडचड्यार सकाळीं बोवाळ पडिल्लो. हांव सदां भशेन नुस्तें घेवपाक बाजारांत आयिल्लो, आनी सगळ्याक बोवाळ की आतां आनीक आमकां हें लागना तें लागना, काब्राल सराक काडपाचो न्ही हें न्ही. म्हणजे लोकांचो एक भितरल्यान तो जो पळय एक मोग आसता, तितलीच खंय तरी आपल्याक जो एक लिडर जेन्ना लागींचो आसता ताज्या अगेन्स्ट जेन्ना कितें जाता तेन्ना एक पोटतिडक म्हणटा तीय आसता. सो हें लोकांचें आज कशें कितें हें आसा? ना तेन्नाय आशिल्लें. आनी तेन्ना लोक म्हाका फोन करून आमी या आनी या, म्हणजे पळय तें करून कांयच अर्थ ना. बेश्टें तांकां व्हरोन सगळे वयले कोण पंचांगां, कावन्सिलरांक, लोकांक वयले शो केलो, असलें म्हजें तत्वान ना. सी आय कम फ्रॉम अ फॅमिली ऑफ फ्रिडम फायटर्स. म्हजो बापायन इवन ते फ्रिडम फायटराचेर ते तांबडे पट म्हणटा ते ताका घेवना. इफ यू गो टू आज आग्वादा जेल, ते सगळे म्युझियम केला पळय फ्रिडम फायटर, तूं म्हज्या बापाचें नांव घातलें तुका दिसतलें ताणें कितें केलां गोंयच्या खातीर. सो आय हॅव इनहेरिटेड हीज क्वॉलिटीज and I'm a straightforward man like my father. So माझे कितें आसा, सी लोकांक सांगलें, सी आय एम युअर MLA, यू टेल मी अ वर्क टू गेट इट डन इज माय प्रॉब्लम. सी गोईंग देर फॉर माय सेल्फ आय विल नेवर आस्क. आय नेवर इवन प्रिवियसली जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर, आय मिस हिम अ लॉट, दॅट आय कॅन ऑलवेज टेल एंड आय विल ऑलवेज टेल. तेन्ना देखून मनोहर, नॉट बिकॉज ही मीट बी मिनिस्टर, बट आय मिस हिम बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज टू डू थिंग्स. मे बी some people like, some people don't like, but I always adore him and I always remember, and still I remember him. Some people have forgotten him, but I cannot forget him. So तेन्ना एकच कथें तुमकां हांव डिस्टर्ब करता. सम पीपल हॅव फॉरगॉटन हिम, म्हणजे हो तुमी पॉयंट कोणा कडेन मारतात, कोणाचेर मारतात डायरेक्ट. तूं म्हाका दिसता लोक शाणे आसा.
लोकांक खबर हांव कितें सांगता तें. सो आय हॅव एक्सप्रेस माय पॉयंट. कारण म्हाका दिसता तुमी ऑलरेडी मनोहरभाई पर्रीकरांचें नांव जाचो हांगा उल्लेख केलो, जे मेन्शन केलें आनी थोड्यो गजाली मांडल्यो, म्हाका दिसता क्लियर कट हेंय प्रूव जाता की तुमी एक्झॅक्टली कितें उलोवपाक सोदता तें. ताचे खातीर हांवें परत तें क्लियरली मेन्शन कितें आसता थोड्यांक मागीर हांवें सरळ नांवां घेतलेलें आवडना. सो आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दोज कॉन्ट्रोवर्सीज. कोणाक जे तकलेन वचपाचें ते तकलेन वयतले. आनी लोकांक आज गोंयचे लोक सातूर आसा, दे आर शुरूड पीपल अँड दे नो वॉट आय एम हिंटिंग ऑन. सो आय ऑलवेज रिस्पेक्ट मनोहरभाई पर्रीकर एज माय लिडर. आनी हांव जेन्ना he had the opportunity to make me a minister, it was among the 6 of us second term MLAs and he chose me. So that was his greatness of making me. So आता कितें जालें तें तुका खबर आसा. I don't want to say all that. Whatever has happened, but I will tell you, Kuchhore खातीर I am for Kuchhore as MLA elected by people. So various wishes of Kuchhore has been taken up. Projects started by me, emphasized by me, given by Mr. Manohar Parrikar are on the pipeline. Sometimes over सगळं जाता. So प्रमोद बाब आतां आमचो करता. हॉस्पिटल पण फाटी इनॉग्रेट केला. आता रवींद्र भवनाचें एक्सटेंशन आमी करतले. पूण बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट अजून राहुल देशपांडेन प्लॅन करून कितले दीस जाले. आमच्या स्विमींग पुलाचो क्वार्टर वर्क काम जालें बंद पडलें. सो अशे प्रोजेक्ट आमचे शेळ्ळे, आमचे ट्रेनिंग सेंटर, म्हणजे सी अल्टिमेटली थिंग्स should not because MLA is important that entire administration should work towards the projects. आमी फायल वचोन ती व्हरोन हें करप I don't feel because म्हाज्या हांव जेन्ना मिनिस्टर खंय आशिल्लो म्हाका जर खंयचे टॅक्स इवन लोकलान टॅक्स केलो फोन केलो एनी वर्क आय इज नेवर सी द कॉन्स्टिट्युएन्सी बाउंड्री बिकॉज यू आर अ मिनिस्टर ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. पिपल्स डिफिकल्टीज हॅव टू बी एड्रेस्ड. हांव तुका पळय मरे 2011चो जेन्ना CZMP प्लॅन करपाचो आसलो केन्ना 2011 तेजे पयलीं करपाचो आसलो करूं ना. हांवें जेन्ना गोंयभर गेलो तूं अंडरस्टँड डिफिकल्टीज 2-3 कडेन म्हाका मातशें गेराव गेलो पॉलिटिकल मुवमेंट गेलो बट आय डि नॉट गेट अनफेस्ड. आय वेंट अहेड. आज तेजे कोण उलयना बरो जालो प्लॅन म्हणटा. सो देर आर थिंग्स वीच वी हॅव टू टेक एज अ लिडर अँड टेक फॉरवर्ड एज लॉंग एज युअर मोटिव्स अँड युअर इंटेन्शन्स आर क्लीन अँड आय बिलीव इन दोज वर्क्स. आतां म्हाज्या मतदारसंघान आतां हांव सिवरेज करता. म्हाजे टिका करता लोक रस्ते पिड्यार जाले पूण आय नो हांव आज 20 वर्सां 25 वर्सां फाटल्यान हांव आसतलो आसचो ना म्हाका खबर ना जितो. पूण आसलो जाल्यार वॉट आय विल बी हॅविंग सॅटिस्फॅक्शन कित्याक ग्रावंड वॉटर इक्विफायर जे आसा आमच्या गोंयांत दे आर टोटली डिटोरेटेड. TDS लेवल्स हॅव गॉन सो हाय. आमचे कुचड्या मतदारसंघात जे म्युन्सिपालिटी एरियान जे आसा पळय TDS लेवल बांयचें उदक पिवूंक शकना. आनी 20-25 वर्सान हे पावसाचे इरेटीक इश्यू पावस पडटलो उदक आसतलें हें आमकां तुमकांय खबर आसा तुमी वाचता. ग्लोबली दे वील बी अ वॉटर प्रॉब्लम उदकाचो प्रॉब्लम आसतलो. सो एटलीस्ट आमचे इक्विफायर सी माय प्रोजेक्ट इज व्हेरी सिंपल इन सिवरेज. पयली गेट एवरीथींग कनेक्टेड टू सिवरेज सिस्टम, ट्रीट द वॉटर एंड लीव इट. Second, rainwater harvesting. I know there is water tables are very high during monsoons, but non-monsoon periods we don't get water also. So we have to work on a system for harvesting, water harvesting. So 20 years down the line, हांव आतांचीच ना. आतां आमकां काय प्रॉब्लम ना सध्या. 20 वर्सां नंतर आमकां उदकाचो प्रॉब्लम जातलोच. दॅट टायम पीपल वील रिमेंबर वॉट आय हॅव डन फॉर दीस. आतां अंडरग्राउंड केबलिंग हांवें केलें. काल राती पळय एक इशू जालो म्हाका 3 लायट गेल्ली मागीर 5 गेल्ली आमचे टावन 1 फिटराचे. सो असली गोश्टी आतां कमी जाल्ल्यो आसा. लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग केलें. खुबशी गोश्टी जे मतदारसंघाक करपाक जाय आय एम ऑलवेज देर. आनी गोंयचो जेन्ना म्हाका मिनिस्टर आसलो तेन्ना आय शूड टेक ऑल द इश्यूज. तुमी म्हणटात की हे सगळें तुमी इंडिपेंडंट लेवलाचेर केलां. आपल्याक हांगा पार्टी बिर्टी केल्याक ना. हे आपणे हेचो निलेश काब्राल म्हणून आपल्या लोकां खातीर केल्लें. एज अ इलेक्टेड MLA ऑफ अ भारतीय जनता पार्टी जेन्ना लोक म्हाका इलेक्ट करता आफ्टर दॅट I have to work for the people of Kuchhore and as a minister of people of Goa. So जे एम्फेसिस कोण म्हाका येवन हें कर तें कर केन्ना कोण सांगू ना. हां कोणें सजेशन केन्ना चुकून 1-2 दिलें आसतलें हें कर तें कर. आतां ठीक आहे अजून आंबेडकर सकयल येदो असो रस्तो आशिल्लो म्हाज्या फर्स्ट टेन्युरान हांवें केलो रस्तो म्हाका रॉकेटार बी धाडलेलो. आतां रस्तो बेस्ट जाला. सो बट इट इज द फोकस. इट इज द फुटपाथ बी हे सगळें करून घेतले. आतां पळय तुका सांगता एक्वायर केल्ले PWD 1972 रस्ते आज देखून म्युटेशन पार्टिशन करूं ना. आनी तेजे खातीर खुबशी गोश्टी म्हाका डेव्हलपमेंटान त्रास जाता. हांवें प्लॅन सोदल्या PWD मिनिस्टर आसतना प्लॅन काडले. आतां म्युटेशन पार्टिशन ते ब्लॉक सर्वे आहा ते हांव आतां सर्वे प्लॅनार घालता. सो इट्स अ प्रोसेस. After that, it will come to know that these are the acquired widths of 16 meters, 18 meters roads, and then I can take it. And all लोक कितें जाता 1 मीटर एक थोडे लोक दिना 1 सेंटीमीटर दिना 1 मीटर दिना. सो यू हॅव टू हॅव अ गुड कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाजें एक स्वप्न आसा की कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी सारकी सुशिक्षीत आसची आनी सगळे गोश्टी आसा. पॉलिटेक्नीक आसा, ITI आसा, आमचे गव्हर्मेंट स्कूल हे सगळे ब्युटिफिकेशन मागीर उदकाची पायपलायन तुका सांगला. वॉटराचो इशू आमचे कुडचड्यार ना. आय हॅव ओवर अ पिरियड ऑफ दीस सो मेनी इयर्स आय हॅव सीन दॅट दिस वॉटर इज नॉट देयर. आतां लायटीचो व्हडलो इशू आसचो ना. सो दीस सिवरेजीचो आमचो डिस्पोजल थोड्या एरियांनी गांवांनी देखून घरां गच जाले आनी सिवरेज रस्त्यार सोडटा.
So this will be all tackled. So overall, it is not only for some areas. Some areas in that same, आता एक कामराळ वॉर्ड घ्या आम्ही. कामराळ वॉर्डान एक भागाचो वॉर्ड जो आसा ताका सिवरेजीचे खूब प्रॉब्लम आसा, लोक सोडटा, थोडा एक भागान तो सोडना, पूण वी हॅव टू टेक द एंटायर वॉर्ड. सो अशी करून खूबशी गोष्टी हांवें केल्या. आय एम सॅटिस्फायड विथ माय ट्रीटमेंट. आनी हळूहळू हाचो तुमी म्हणटात की रिजल्टूय बरो येतलो. ते लोकांचेर आसा न्ही. सी अल्टिमेटली आय एम एक्सेसिबल. लोकांक कितें जालें लास्ट इलेक्शनाचेर तुवें म्हटलें म्हणून म्हणटा, आय वॉज ऑलवेज विथ द पीपल. आय डोंट नो, मे बी 2-3 reasons maybe there because of less votes, but I always respect people's sentiments. I got elected, I am there for the people. पूण हाजेरूच हांव तुमकां आनी एक प्रश्न विचारता, तो म्हणजे तुमी पयले कुडचडेचे आमदार ज्यांनी कंटिन्युअसली 3 फाटी तिसरो टर्म MLA म्हणून काम हातांत घेतलें, म्हणजे तुमी निवडून आयले तिसरे फाटी. हाजे पयलीं म्हाका 2 फाटी निवडून आयले ते याद जाता, कारण कुडचडे म्हजें होम टावन. आनी तुमी फर्स्ट MLA जे तिसरे फाटी निवडून आयले. तिसरे फाटी निवडून येवप ही एक चॅलेंज ऑपॉर्च्युनिटी आमी म्हणटा. तशें हांव प्रश्न सदांच विचारता एका पॉलिटिशियनाक की चॅलेंज आनी ऑपॉर्च्युनिटी दोनूय म्हणटात. म्हाका दिसता तुमी ऑलरेडी चॅलेंज कसली आशिल्ली आनी ऑपॉर्च्युनिटी कशी आसा तें एक्सप्लेन केलां. पूण हाज्या भायरूय बी कितलेशेच विशय आसतले. तुमी जशें सिवरेजीचो इशू म्हणलो, जावं जे डेव्हलपमेंटाचो इशू म्हणलो. एक प्रश्न जो म्हाका तुमकां सदांच विचारपाक जाय आशिल्लो आनी ज्याच्या खातीर हांवूय फेसबुकाचेर खूब फाटी झगडलां, इंस्टाग्रामाचेर झगडलां आनी लोकां मदीं वचून हांवें बोवाळ केला, तो म्हणजे कुडचडेची आयडेंटिटी. कारण आज जेन्ना आमी कुडचडेच्या भायर वतात, म्हाका खबर आसा कुडचडे म्हणल्यार कितें तें, किंवा जे आमचे लोक आसात थोडे प्रोफेशनल तांकां खबर आसा कुडचडे म्हणल्यार कितें तें. पूण आज जेन्ना आमी जर तर गोंयांत खंय वेगळ्या वेगळ्या भागांत जर गेले जाल्यार कुडचडे म्हणल्यार कितें तें लोकांक खबर ना. लोक सावड्ड्या म्हणटात. सो कुडचडेची येदी व्हडली इमेज आसतना लोकांक ते सावड्ड्या म्हणून कित्याक एक्सप्लेन करचें पडटा. एज अ MLA ऑफ कुडचडेम कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां दिसना की खंय तरी हेंय हाजेरूय एक मातसो विचार जावन खंय तरी हे आयडेंटिटी जी कुडचडेची आसा ती सारकी उरपाक जाय. कितें आसता न्ही, ओवर अ पिरियड ऑफ टायम, ओवर अ पिरियड ऑफ पयलें ते एज्युकेशन म्हज्या पयलीं सावड्डे रेल्वे स्टेशन म्हणटाले. सावड्डे नाच ते कुडचड्यार आसा. एब्सोल्युटली. सो आतां RTO बसीस परमिट दितात सावड्डे, कुडचड्यार पण दिना. इट इज नॉट स्टार्टेड बाय मी. इट इज स्टार्टेड मेनी इयर्स बॅक. नाव टू ब्रिंग इन आतां बस सावड्डे 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 म्हणटा बस स्टँडा. सो हे जे विचार आसा पळय, वी हॅव ब्लेंडेड टुगेदर. सी कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, 2 different constituencies. पूण सावड्डे विलेज इज अदर सायड ऑफ द रिवर, कुडचडे विलेज इज दिस सायड ऑफ द रिवर. बट इन द पास्ट जे चालू उरले पळय ते चालू उरला. आतां मनशाची कितें तरी आमी ब्रेक करपाक जाय काय ना. सो आतां ते चेंज कशें करूं शकता ते हांवें सांगलें न्ही. कुडचड्यार जर चेंज जावपाचें ऑन इट्स नेम, देन ऑल फेसिलिटीज लायक दीस. आमचे जे हें आसा, आमचो स्विमींग पुलाचो प्रोजेक्ट आसा, इज वन ऑफ द बेस्ट इन गोवा एंड वन ऑफ द मोस्ट आय थिंक ऑन अ गव्हर्मेंट लेवल इन एंटायर कंट्री आय कॅन से. सो असले प्रोजेक्ट जेन्ना जाता पळय, सो आय फील देन दॅट नेम वील स्टार्ट ऑटोमॅटिकली तयार जाता. ऑटोमॅटिकली बस स्टँड जातले कुडचड्या बस स्टँड म्हणून आसता, सावड्डे आसचे ना. आतां बस स्टँड म्हणजे एक बसी रावता ते बस स्टँड ना. सो आय विल क्रिएट दॅट बस स्टँड. राहुल देशपांडेन बरो डिझायन केल्लो. सो आय एम फॉलोइंग इट अप, विल बी टेंडर्ड. सो अशें करून जर वी मेक दॅट इमेज ऑफ कुडचड्या, रेल्वे स्टेशन तें नांव काडलें, कुडचड्यार घातलां, बट दे आर स्टील मेंटेनिंग इन ब्रॅकेट सावड्डे, बिकॉज इफ दे आर बुक्स पयलींच्या बुकान ते सावड्डे, सो दे कॅनॉट चेंज. सो ह्यो गोश्टी फुडें वयता तेन्ना वेन वी डू दीस, then automatically things will change. आता आज garbage plant घातला आम्ही कुडचड्यार काकोड्यार. सो लायक दीस थिंग्स विल चेंज अँड पीपल विल हायलायट कुडचड्यार, ऑटोमॅटिकली चेंज विल आयडेंटिटी कुडचड्यार येतलीच. तुम्ही गार्बेज प्लांटाचो ऑलरेडी उल्लेख केलो. हाजेर हांव ऑलरेडी तुमकां प्रश्न विचारपाक आशिल्लो, कारण कुडचडें म्हाका दिसता गोंयची पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तुमी पयले आमदार ज्यांनी घरांत वचून गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट केलें. कारण आमकां याद जाता एक खंयच्या तरी स्पॉटार अजून आसा, स्पॉटार येवन आमकां गार्बेज उडोवपाक मेळटा, पूण घरा वचून कोणूच कलेक्ट करनाशिल्लो. वी हॅव टू जस्ट कीप आवर गार्बेज आउटसायड आवर हावस. इट गेट्स कलेक्टेड वाया म्युनिसिपालिटी ऑर द सराउंडींग पंचायत एरियाज. सेंड देअर व्हॅन्स, दे कलेक्ट इट अँड एवरीथींग इज इन प्लेस. हाजेर एक बरी गजाल ही जाली ते म्हणजे एक कुडचड्यार एक क्लीन इमेज अशी तयार जाली. कारण लोकूच उलयतात की कुडचडें इज एब्सोल्युटली क्लीन. बऱ्यो गजाली उलयता आसतना ही एक बरी गजाल. दुसरें म्हणजे म्हाका दिसता तुमी पयले आमदार जे फक्त इलेक्शना वेळारूच न्ही तर फाटलीं कितलीं अशींच वर्सां जालीं तुमी चवथी कडेन, दिवाळे कडेन किंवा वेगळ्या वेगळ्या सणांनी तुमची एक व्हडली पिशवी लोकांक पावता. इलेक्शन लागीं पावले म्हणून न्ही, पूण तुमचो एक तो लोकां कडेन आसा तो एटॅचमेंट. म्हणजे ह्यो गजाली चालूच उरपाच्यो सदांच.
ते कितें आसता न्ही आय बिलीव सी आय टेल यू आय लायक टू गीव बॅक टू सोसायटी आय बिलीव दॅट सोसायटी जी आसा आज इट इज पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस देवान म्हाका दिला पळय शी गॉड हॅज गिवन मी समथींग हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगता म्हाजी 3 भुरगीं आय ऑलवेज टेल दॅट म्हजे फुडें जें तुमकां मेवतलें आय डोंट नो वॉट विल बी देर बट तुमकां एड्युकेशन जें कितें करपाचें तें करून घ्या म्हाजे कडेन सो आय बिलीव दॅट वॉट एवर आय गेट आय टू गीव बॅक टू सोसायटी ते पुंजी करून ती कोण माहिती ती कितें जाता तुका खबर आहा फॅमिली आतां कशें जाता तें नॉट दॅट माय चिल्ड्रन वील डू बट आय एम जस्ट सेयींग सो आय गीव बॅक टू सोसायटी एंड आय डोंट डू फॉर पॉलिटिकल रिजन सी हांव नोटबूक दिता एवरी दिसाय ओंदूय दिल्लें तुवें सांगलें पळय चवथी आनी नोटबुक्स म्हाका दिसता तुमी दिता ते रायट फ्रॉम KG टू फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड लाखांनी नोटबूक दिता बुक फूल सेट दिता सगळे दिता सो अशें मागीर नोटबूक दिता मागीर तुजे आमचे चवथीक ईदाक क्रिसमसाक बॅग दिता मागीर तुजे अशी खुबशी गोश्टी हांव करता पळय थोड्यो गोश्टी आतां तुजें सांगलें गार्बेज कलेक्शन म्हाका दिसता 2012 जेन्ना निवडून दिलो पळय तेन्ना जे फोकस आशिल्लें म्हजें आय स्टार्टेड ऑन माय ओन ऑलमोस्ट 7-8 years 9 years 10 years टील टुडे ऑल्सो इन पंचायत एरियाज आय एम डुईंग ऑन माय ओन बिकॉज फायनान्शियली पंचायत इज नॉट स्ट्रॉंग इनफ टू सपोर्ट गार्बेज मॅनेजमेंट यू रिक्वायर लॉट ऑफ मनी आज लेबर जो 600-700 रुपया सकयल लेबर ना आनी एक लेबरान जायना सो अशें करून हांवें डन आतां फाल्यां परवां हांव परतून शेळडे पंचायतीची गाडी जी DMFतल्यान हाडल्या डिस्ट्रिक्ट मिलियन फंडांतल्यान म्हाका दिल्या ती रिनोवेशन आसतली फाटीं आसोळ्या पंचायतीन हाडली काल एम्बुलन्स हाडली फाल्यां कार्डियक एम्बुलन्स हाडली सो फोकस्ड वेर आय कॅन गेट करता आनी गार्बेज मॅनेजमेंट इज इन माय म्हणजे म्हाका दिसता की आय एम सोशली कमिटेड आनी वॉट एवर आय कॅन लोकां कडेन तेन्ना केन्ना झगडटा हांव की तुमी भायर उडयला गार्बेज आफ्टर कमिंग एंड टेकिंग ऑल्सो फ्रॉम युअर हावस सो दिस दॅट इज माय म्हणजे एक प्रोग्रेटिव्ह आय हॅड सेट टू माय सेल्फ बिफोर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मेड स्वच्छ भारत मुवमेंट आय हॅड डन इट मच बिफोर एंड एंटायर डस्टबिन्स माय कॉन्शियस वेरी रिमूव्ड सो देर आर समथींग आतां तूं पळोवपाक देवळाचें आतां पळय कामराळ साईबाबा देवूळ इट इज माय अलॉंग विथ द पीपल हांवें तांकां जें स्वप्न आशिल्लें तें करून दिलें अशीं देवळां म्हाका मतदारसंघान कोपेला मतदारसंघान आमी खुबशीं केल्या सी आय वॉन्ट टू गीव बॅक टू सोसायटी आय रिमेंबर बेतमुड्डी जेन्ना पयलीं हांवें कोपेल जें बांदलें तेन्ना तेजें मेकडावन अशें बारीक आशिल्लें तेन्ना सदांच ते म्हणटाले आमकां तें कोपेल बांदपा जाय ते कामदार म्हणजे दे आर वर्कर्स ते स्लॅब लोकांचे आमचे ST भाव म्हजे ते भयण्यो ते स्लॅब घालपाक वयतात ते हांवें म्हणलें हांव तुमकां हेल्प करता तुमी वांगडा रावता आनी वांगडा रावन आमी ते पयलीं कपल आतां सगळ्याक आमी आमचे मागीर देवळां तुमी वचून विचारपाक शकता म्हणजे ऑलमोस्ट 100% देवळां कुडचड्या मतदारसंघात बांदूनूय जाली आनी थोडी 1-2 उरल्या ती चालू आसा आनी कपेलांय 100% जाली सो दीस इज माय कमिटमेंट टू सोसायटी दॅट आय बिलीव टू गीव बॅक टू वॉट आय गेट माझे कितें बिजनसीस आशिल्ले मायनींग बंद जाल्यार मेजर सेटबॅक जाला बट आय गॉट लॉट ऑफ अदर 2-3 बिजनसीस वीच हेल्प्स मी टू टायड ओवर सो म्हाका दिसता ऑन दीस बेसीस आय गो फॉरवर्ड आनी स्वच्छ भारत मुवमेंट जो हांवें चालू केल्लो आज पासून कुडचडे बरो चलता थोडे लोक जे आसा इवन आफ्टर कलेक्टींग ते भायर उडयता तो एक जागो म्हणटा पळय हांवें काल कोणाक म्हणजे आतां कॅमेरा घातल्या अरे तुमी यू शूड गिव मी द रिजन न्ही आतां पळोवपाक गेल्यार भायले आतां आय हॅड ऑल्सो कमिटेड टू सावड्डे पंचायत 6-7 महिने हांवें तांकां हेल्प केलो बाबा तुमी जाग्यार घातला आतां 1 तारखेचें हांवें बंद केलें म्हजें लेबर दिवपाक आतां ते करता म्हणटा सो इट इज नॉट ओन्ली देर एनीवेअर इन द सरावंडींग कित्याक लास्ट ती गार्बेज हांगा जाता लोक उडयता रस्त्यार सो इट वॉज द कंटेन्शन दॅट आय टेक केअर ऑफ द सरावंडींग सो सावड्डे पंचायतीन हांवें 7 महिने पयलीं चालू केलें आय हेल्प देम टू पूट द सिस्टम तांकां डस्टबिनां हांवें दिलीं म्हज्या कडल्यान सो लायक दीस आय स्टार्टेड बट नाव कितें जाता they have to come back and say okay support us for that but that was not result so 1 तारखेचे हांवें बंद केलें आनी तांकां सांगलां that you should come back and put your panchayat fund put and take it over from me you cannot expect me in life so Kuchada municipality on the same line 3 years back they have come back and they have taken it from me still I support a little Asolda panchayat is a very small panchayat अजूनही हांवूच करता थोडेशे ताका if the cost is around 3 lakhs like example 1 lakh जर cost आसा 30% is supported by Panchayat, 70% is supported by me. Sheldon Panchayat is on the same line. 60% is supported by me, 40% by them. So अशें करून ते हांवें do. Now I have come back forward. Garbage plant जेन्ना घातलो, my condition very पयलींच्यान आशिल्ली ना प्लांट चालू जाता फुल स्केल. कुडचड्या मतदारसंघाचे garbage has to be collected free of cost by the government because people have sacrificed. Garbage plant, nobody wants to पयला लोटले कितें करता nobody wants in their backyard. सगळ्याचें हें आसता. So I was first to set up. मागीर परिकर बाईन म्हणपाक लागलो थंय चड आसा मागीर सालिगांव पयलीं गेलो मागीर सेकंड प्लांट म्हजो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट जाता सो नाव इट इज ओन्ली कलेक्शन दे हॅव टू डू हय आनी आमी जेन्ना गार्बेजाचो इश्यू म्हणटा इट इज ऑल्सो सेन्सिटीव इश्यू कारण गार्बेजाचे आमी गोंयभर जर भोंवून जर पळयत गार्बेज म्हणटा ते सगळे लायटली घेता रस्त्यार कडून हांगा ते उडयता पूण कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका दिसता हो एक असो इश्यू तो सामको प्रॉपरली तुमी हँडल केलो आनी हे लोकूय उलयतात
दुसरी गजाल एक हांव हालींच पेपराचेर हांवें वाचल्या बातम्यांनी पळयल्या ती म्हणजे एक वायट गजाल कुडचड्यार बाणसाय हांगा घडली. तिच्या बायलेचें नांव म्हाका याद जायना, परवार. हय. सो तिजें एक पावसान वादळ येवन घर मोडलें आणि अनफॉर्च्युनेटली तिका कोण फॅमिली ना, कोण आशिल्ली ती एक्सपायर्ड जाली. सो ती तुमच्या म्हऱ्याक मदतीक आयली आणि तुमी तिका मदत करपाचें उतर दिलां. हे फक्त कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीकच न्ही, बाकीच्या कडेन खूब कडेन घडटा. तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी घेतिल्लें स्टेप आनी बाकीच्या कडेन अश्यो गजाली जाता तेन्ना कितें सरकाराचो स्टँड आसचो अशें तुमकां दिसता? पण सरकार इज अ बिग वर्ड, तेजेर हांव कमेंट करूंक शकना की सरकाराचे जे पोजिशनाचे हांवूय सरकारा भितर आशिल्लो, अजूनय एज MLA सरकारा भितर आसा, पूण हे सरकार म्हणल्यार इट इज अ कॅबिनेट वूड आनी पॉलिसीज हॅव टू बी फॉर दीस पीपल. आतां आमी पळयता की हांवूय आसतना कोणाचे नांवा खातीर ते तलाटे येता, रिपोर्ट करता आनी सगळी गोश्टी करता आनी लोकांक मागीर चॅक जावं 2000 आनी 5000 आनी 10,000 रुपया दिता. Practically it is not possible. So there should be a badal which the government should. I am also part responsibility. हांव ना म्हणना, why should I shy away? But as far as my commitment society म्हणटा पळय, that lady कितें जालें, तिजे भुरगीं मेली, घोव मेलो, ती एकटी रावताली, हाजे पयलीं तिका लायटीचें बील फारीक करपा जाय, दॅट आय ऑल्सो हॅड पेड. पूण तें घर पडटरी हांवें तिका रिक्वेस्ट केलो की तुका पळय, तुका कोण ना, सायडीचे नेबर जे आसा तेजे फॅमिली ते SC आमची परवार ती, आनी तिका हेल्प करताले, जेवण दिताले, कोणाक खबर ना, तिजें मेडिकेशन दितालें खबर ना. आय रिक्वेस्टेड आमचो स्ट्रीट प्रोविडन्स डॉनल्ड बाब जो आसा गोंयभर, तेजे शेल्टर होम आसा, कित्याक आमचे गोवोरमेंटाचे शेल्टर होमाक घालपाक जशे गोंयकारांक इतले कटकटीचे आसता की तांकां सपोर्ट करपाक विशय दुसरोच. सो आय रिक्वेस्टेड डॉनल्ड बाब. हेजे पयलीं म्हाज्या मतदारसंघात 3-4 गोश्टी अश्यो जाल्ल्यो आनी ही हॅज हेल्प मी, आनी आय हॅव बीन ऑलवेज आफ्टर द गोवोरमेंट दॅट पीपल लायक दीस हू वर्क, यू शूड गीव देम सपोर्ट. आनी ही वॉज टेलिंग मी, डॉनल्ड बाब म्हणटालो की वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट तूं इतले लोकांक कित्याक घेता, इतले लोक तुजे, अरे हें कितें, ही सरकाराची जबाबदारी. डॉनल्ड बाब इज नाव विथ हीज फेलो आमचे कुचड्या अशे व्हॉलेंटियर 10-12 जाण व्हॉलेंटियर ताका हेल्प करता एरिया भितर. आनी आतां कावलसी सेंटराक तिका हांवें काल व्हरून तिका दवरल्या आनी नाव शी इज देर हॅप्पी. आनी आमचे भुरगे वचून तिका वील मॉनिटर. आय हॅव टोल्ड द पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो वेन एवर यू वॉन्ट यू कॅन गो एंड सी हर. आनी हांवें तिका सांगलें आफ्टर द रेंज वील डू अ स्मॉल हावस इफ यू वॉन्ट टू कम बॅक. बट शी इज नाव 72 years or 68 or 72 years old. So I think she requires help that way, which Donald Babu jo karta. So she is already there. And I have sent somebody today morning also to see how whereabouts her. So she is happy as far as my knowledge is concerned. And I feel अशेंच न्ही गोंयभर एज गव्हर्मेंट शी आय टेल यू सरकार करता थोड्यो गोश्टी बऱ्यो, पूण सरकाराचे फाटल्यान मागीर जशे हांकां जे आमचे गोंयकाराचे जाणटे भुरगे म्हणजे जे कोणाक जर हेल्प जाय हांकां जर करपाक जाय, सरकारा माध्यमाच्यान ते सरकारी सर्वंट तितले करूं शकता इज अ क्वेश्चन मार्क. थोडे कडेन करता आसतले, पूण म्हाका दिसता वेन अ पर्सन इज इनवॉल्ड आनी ही इज वॉलंटियर्स आर इनवॉल्ड विदाउट एनी फायनान्शियल हें ओन्ली टू रन द शेल्टर होम्स, there the love and affection comes. So I think Donald Babu आमचो स्ट्रीट प्रोविडन्स आसा, ही इज अ गुड हें. आनी तेणें गोश्टी गोंयांत खुबशी गोश्टी केल्ल्यो आसा एंड ताका कोणेंय फोन केलो जाल्यार ही अटेंड्स इट. आतां फक्त तो कितें जाता की देर इज अ लिमीट टू ऑल दॅट. आतां गोंयच्या भायरूय ताणें घातले शेल्टर होम्स, खूब कडेन घातले. सो लेट दीस पीपल गव्हर्मेंट शूड सपोर्ट आय फील. आनी आय वील टेक अप इज इशू इन दीस असेंब्ली ऑल्सो अबाउट स्टेट प्रोविडन्स, हाव दे कॅन सपोर्ट देम. सो पीपल लायक दीस डेस्टिट्यूट पीपल, आतां पळयता शी न्युक्लियर फॅमिलीज आर नो मोर, म्हणजे कंबायंड फॅमिलीज आर नो, दॅट बिकम ना इंडिविज्युअल फॅमिली. घर आवय लग्न जालें की आपूण सेपरेट रावता, आवय बापूय पळयना, अशें खूब आसा. इट्स अ फॅक्ट. आनी कुडचड्या आमचे सिनियर सिटीजन फोरम आमी स्थापन केल्लें इज व्हेरी एक्टीव आनी वी हॅव रेग्युलर मिटिंग्स आनी वी हॅव रेग्युलर पिकनिक्स विथ द पुलीस. म्हणजे पुलीस तांकां घेवन एवरी इयर एक पिकनीक एक गेट टुगेदर आसता. सो दॅट इनवॉल्वमेंट इज दॅट आमचे. म्हणजे दीस लॉट ऑफ थिंग्स आय डू फॉर द सोसायटी ऑफ कुडचड्या. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. इफ देर समथींग इज कनेक्टेड. पूण कितें जाता वी हॅव टू फायंड सी अशे कुडचड्यार खुबशी गोश्टी आसा. तुमी म्हटल्यार गोंयभर म्हणटा पळय, सी देर आर सम लिमिटेशन्स ऑफ माय सेल्फ ऑल्सो. आय कॅनॉट सी हांव गोंयभर करतलो एट माय लिमिटेशन. आतां कुडचड्यार कितें आमदार म्हणून ऑटोमॅटीक करूंक पडटा. सो गोंयभर इफ समबडी आस्क ऑल्सो आय हेल्प, नॉट दॅट, बट आय कॅनॉट गो ऑल आउट ऑफ द वे आनी सगळें हांव व्हरोंक शकना टू गेट दीस थिंग्स डन. सो बट कालची इन्सिडंट खंय तरी म्हाका दिसता तो एक पॉझिटिव्ह आउटकम जो येवपाक जाय तो तुमचे कडल्यान आयलो आनी बाकीचे सगळे जे आमचे आमदार आसात, मंत्री आसात, तांणी एक मेसेज जर तांकां पावल्या जाल्यार तांणी हे एक पॉझिटिव्हली घेवचें सारकें. म्हाका दिसता काल एक ते म्हाका इफायशी नेवरा ते कोण तरी आवय आनी भुरगो मेलो. हांवें कांय एक तो कोणाचो स्टेटमेंट पयला, हांव नांव घेयना, पूण स्टेटमेंट कितें आमी 6 म्हयन्या पयलीं तेजे एक गेल पसडले, दुरीक कसडलेले आनी ते सारकें करुना म्हणून फुडले पयशे. असली गोश्टी म्हज्या मतदारसंघान व्हेरी रेरली. म्हज्या नजर हेजे पयलीं हांवें खुबशीं घरां बांदून हेल्प करून अजुनूय चालू आसता.
सो वेर एवर पॉसिबल आय हेल्प एंड डू. सो आता पयर आनीक वानशे अशें आमचे गोठमटार पडला ते आतां काम चालू केलां एक दुरीक पडला. म्हणजे यू कॅनॉट वेट फॉर गव्हर्मेंट आनी मिशनरी इज पिटन्स 2000 आनी 5000. सो लोकल इश्यूज जे आसात ते तुमी म्हणटात की आपणे सामके बरे भशेन मांडल्यात आनी लोकल्सांक जे कोण हांगा स्थानीक जो कुडचडेचो जो कोण पळय स्थानीक जो मनीस आसा ताका कसलो त्रास जावचो ना हाजी तुमी बरे भशेन गॅरंटी घेतलो. आमी जेन्ना कुडचडे मतदारसंघ म्हणटात हो फक्त एक मतदारसंघ न्ही. दीस इज वन ऑफ द मेजर टावन ऑफ गोवा. आज जर पणजे मडगांव वास्को म्हापशा फाटल्यान जर आमी पळयत जाल्यार फोंडे आनी सावड्डे म्हणजे फोंडे आनी कुडचडे असो ताजो एक्चुअली अर्थ जावपाक जाय ते लोक म्हणटात. आनी कुडचडे म्हणले की फक्त कुडचडेच न्ही, सावड्डे सांगे केपें त्या वयच्यान रिवणा नेत्रावळी ह्या वयच्यान पंचवाडी त्या वयच्यान चांद्रा हे सगळे लोक कुडचडे कनेक्टेड आसात. कारण त्या लोकांचो बाजार हांगा, तांचे बिझनेस हांगा, तांचें सगळें कितें हांगा. पूण अशें आसतना कुडचड्या वेलें हॉस्पिटल जें एक जालां आनी ताका डिस्ट्रिक्ट नॉट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो जो मान मेळ्ळा. ह्या हॉस्पिटलाक अजुनूय लोक म्हणटात की सगळ्यो फॅसिलिटी स्टार्ट जाल्यो ना. किंवा एक बरें हॉस्पिटल आमकां जर आज जर कुडचड्यार वतलो आमकां मडगांव धांवचें पडटा किंवा आनी खंय पणजे बांबोळी जीएमसीक वचचें पडटा. किंवा एक अशी गजाल कित्याक लागून तुमकां दिसता आनी ह्यो गजाली केन्ना जाग्यार पडपाच्यो? म्हाजें सांगपाचें कितें वेरी सिंपल. दोन गोष्टी वेरी प्रॉमिनंट आसा. हांवें तें हॉस्पिटल बांदून घेतलें आनी फ्युचरिस्टीक पळोवन त्या बांदपाक करूं ना. हांव झगडलो सरकारा कडेन, मनोहर भाई परे कडेन झगडलो आनी तें हॉस्पिटल इज द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल. ते आशिल्ले 20 बेडेड ते आज 80 बेड केला. ताका ऑक्सिजन सगळे पायपान दवरल्या. आतां फक्त ऑक्सिजन हें चालू करूं कितें दॅट इज द नॉट पायपा करून दवरल्या ते स्टेनलेस स्टील ते रस जायना. सो फाल्यां कोवीड सारके दुयेंस जालें आमचे हांगा मडगांव वचपाक जायना. मेक द ऑक्सिजन प्लांट घातलो की तें जालें सगळें. सो अशें करून हांवें डिझायन इट फॉर नेक्स्ट 40 years आय फील. आनी तितून भितर गायनॅक वॉर्डूय आसा, सर्जरी ओटी केल्ली आसा आनी सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा. आतां डॉक्टर येवपाक जाय. तुजें म्हणणें सारकें. आमचे MBBS वखदां हांवें मॉनिटर करता. एवरी 1 month आय टेक रिपोर्ट्स. वखदां कमी पडना विश्वजीत बाबाक सांगता. विश्वजीत बाब हेल्प्स मी. आतां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे तेणी इनॉग्रेशनाक अनाउन्स केल्लें हांवें इमिजिएटली दुसरे दीस डॉक्टरा कडेन नोट केलो. सो इट इज अ फॉलोअप. गव्हर्मेंटाक तुका खबर आहा प्रोसिजर खबर आहा. सो इट विल टेक टायम. बट हॉस्पिटला वायजान भितर टोटल इक्विपमेंट जें आसा इट इज सब डिस्ट्रिक्ट न्ही डिस्ट्रिक्टूय म्हणूंक शकता तशें तें आमी केल्लें आसा. सो आतां आय एम फॉलोइंग अप फॉर गेटींग द डॉक्टर्स आनी आय एम शुअर दॅट Dr. Pramod, आमचो विश्वजीत बाब हू इज ऑलवेज डायनेमीक विल हेल्प मी एंड गेट दिस सेटअप बिकॉज इट इज दे हॅव मेड एन अनाउन्समेंट. तेणें दोतोरान तेन्ना भिवपाची गरज ना काबारला, रडपाची गरज ना काबारला. कित्याक ज्यो गोश्टी तेणें केल्या ते आमी तेजे वांगडा आसा. सो इट इज नॉट ओन्ली मी हू विल गोन टू बी डावन, इट विल बी ही ऑल्सो डावन. सो विश्वजीत बाबानूय प्रॉमिस केलो. सो आय हॅव टू ओन्ली रिमाइंड देम. सो हांव ते चालू करीत आसा. म्हाका दिसता मंत्री आमदाराक न्ही लोकांक रडपाची गरज आसपाक जायना आनी तांकां भिवपाची गरज आसपाक जायना. ताजे खातीर लोकांक जेन्ना इमर्जन्सी पडटा तेन्ना लोक थंय येतले आनी ऑब्वियसली तुमचे जे उतरांनी जे काम जालां तें हांगा कुडचड्यार जातलें हें आमकां खबर आसा. निलेश बाब, आमी सगळे उलयता आसतना एक पॉयंट म्हाका जप्प करून लक्षांत आयलो तो म्हणजे लायसन्साचो. आमी तुमचे कडेन उलयले ते म्हणजे गार्बेजाचे कशे तरेन गार्बेज वेवस्थीत कलेक्ट करता ताचे. दुसरे म्हणजे ती जी परवार बायल आसा तिका तुमी उतर दिलात की कशे तरेन तिचे सगळे जाग्यार घालतले, जे घर जे मोडिल्लें आसा ते सारकें करता ताजें. तिसरी गजाल म्हणजे भुरग्यांक वाटपाचें बुकाचें काम धरून सगळे ज्यो बाकीच्यो गजाली ज्यो तुमी करतात ताजें. आनी तातूंत भितर एक बरी गजाल अशी आमकां कुडचडेच्या लोकां कडल्यान आयकुपाक येता ती म्हणजे लायसन्स जर आज कोणी कुडचड्या वेलो भुरगो जर काडटलो किंवा कोणी जर काडटलो जाल्यार ताका पयलीं ड्रायव्हिंग स्कुलाक वचपाक कितलोसो खर्च येता, लायसन्स काडपाकूय कितलोसो खर्च येता. हें सगळें तुमी कुडचडेच्या लोकां खातीर फुकट करून दितात. हे कित्या खातीर म्हणजे ही तुमची एक कित्या खातीर अशें हें तुमकां सुचलें? कारण हें हांवें म्हाका दिसता देशाक वचून मेरेन पसून आयकलें ना की कोण तरी आपल्यालो एक आमदार आपल्या खातीर लायसन्स आपल्याक फुकट काडून दिता, वीच इन्क्लुड्स लर्निंग एज वेल एज गेटिंग ऑफ द लायसन्स. कित्याक म्हणून हें सगळें? आय विल बरें क्वेश्चन विचारलो म्हाजें. आय विल टेल यू अबाउट माय ओन सेल्फ आनी म्हाजी भुरगीं. सी आय बिलीव दॅट 18 जातरी दॅट पर्सन शूड हॅव एवरीथींग. म्हणजे तुजें आधार अपग्रेडेशन, तुझे बँक अकाउंट, तुझे पॅन कार्ड, वेदर यू अर्निंग ऑर नॉट अर्निंग, बट ऑल दीस शूड हॅपन इन्क्लुडींग ड्रायव्हिंग लायसन्स. आतां म्हज्या भुरग्यांक जेन्ना 18 जाता न्ही द डे दे बिकम 18 हांव ते करून तांकां म्हणजे 2 जाण जालीं, तिसरें आतां जातलें फुडल्या वर्साक. सो ऑल आय डू. सो ऑल दीस कुडचड्या म्हजे भुरगीं अशें दिसता. म्हजो एक इन्सिडंट जाल्लो जेन्ना आय वॉज यंग आनी देर वॉज एक्सिडंट. म्हाका बायक अशें कितें आसता एक ती भुरग्याची उमेद आसता आनी वेन आय वॉज जस्ट कंप्लिटेड 17 आनी रनिंग 18 नियरींग 18 म्हाका एक्सिडंट जालो. आय हॅड नॉट अ लायसन्स एंड समहाव आय केम आउट ऑफ इट. वेरियस म्हणजे फायन भरली आनी दॅट ऑलवेज रिमेन्स. सो आतां कितें जाता
यंगस्टर्स टेक इट लायटली. आता यू कॅन गेट अ लायसन्स एट द एज ऑफ 16 नॉन गियर्ड आनी 18 गियर्ड आनी ड्रायव्हिंग 4 व्हिलर. सो आय ऑफर इट टू द भुरग्यांक जेन्ना 18 जाता इलेक्शन कार्ड पयलीं केलें तुमी कित्याक दॅट इज कंपल्सरी यू हॅव टू हॅव इलेक्शन कार्ड. थोडे आतां भुरग्याय करना. सो ऑल दीस इज पार्ट ऑफ माय सिस्टम. आनी 18 जाली की आमी भुरग्यांक ज्या बूथ वायज आमी आमची यूथ आमचो निखिल बाब आनी आमचे कडेन वांगडी आसा दे गो टू एवरी बूथ एंड हू हॅव इंट्रस्ट इन टेकिंग लायसन्स ऑर वी टेल देम दॅट दिस इज द फॅसिलिटी गिवन बाय द MLA. आय हॅव टायड अप विथ 2-3 ड्रायव्हिंग स्कूल्स and I tell them Baba a amount and you have to facilitate them in teaching and everything and remove the license and give them. So incidences which I feel that I have papers वाचता तांकां license ना फाल्यां पेरंटांक त्रास. सो ह्यो गोश्टी आय फोर्स माय पीपल टू गो एंड आयडेंटिफाय पीपल. आतां म्हणल्यार म्हाका दिसता 150 लायसन्स हांवें दिले आसतले. कितें जाता कमी जालें कित्याक बिकॉज आमचे 2-3 ड्रायव्हिंग स्कूल म्हणजे भुरग्यांची स्कूल कॉलेज अशें मॅनेज करून तांकां क्लासीस घालूंक पडटा. सो दॅट इज द वे वी आर ट्रायंग टू डू. एक्चुअली हांवें ITI टोटल सेटअप केल्लो आसा पूण ताका डिझल कोटा हो सरकारा कडेन फाटी पोतून करता. ITI भुरग्यांक लायसन्स मेळपा खातीर हांवें सेटअप केल्लो आनी ड्रायव्हिंग स्कुलाचें लायसन्स घेतलें पूण तेजो डिझल कोटा तो सरकारा मार्फतान येवपाक जाय चालू करपाक. मागीर ते एक्स्ट्रा तर हांव दिवं शकता पूण तें करून हांवें हांव ट्रायड अप विथ प्रायवेट ड्रायव्हिंग स्कूल्स आनी दे आर टिचींग देम. सो इट इज आय टोल्ड यू म्हजें कितें लायफ इज टू गिव बॅक टू सोसायटी. I will whatever sometimes it's not possible 100% but I want to give back to society and especially माझी भुरगीं ताका सांगता आतां फाल्यां आज म्हजो बर्थडे you will find that all in the entire constituency एक बारीकशी चॉकलेट तांकां दिना 14,000 भुरगीं आसता. सो हांवें कितें सो इट इज अफेक्शन म्हणजे आनी ताका लागून म्हाजे दुसरे कडेन हांव जेन्ना आमदार भुरगो आसा कोण आमदार म्हाका खबर ना पूण तूं आज 10 भुरग्यांक जर विचारलें न्ही कुडचेडा वयलो आमदार कोण स्कुलान ते तुका म्हजें नांव सांगतलें. हांव खंय गेलो दे रिस्पेक्ट एंड लव ती बारीक भुरगीं येता धांवन येता पळय दॅट इज इमोशनल अटॅचमेंट वीच कॅनॉट बी बॉट बाय एनी मनी. सो हाव इज इमोशनल अटॅचमेंट ऑल दीस इज पार्ट ऑफ माय सिस्टम. सो दॅट इज हाव आय एम गोईंग फॉरवर्ड एंड दॅट इज वाय ते गोश्टी केल्या पळय इट इज फॉर दोज चिल्ड्रन. इट इज नॉट आय डोंट सी म्हाजें जेन्ना बॅग दिता नोटबूक दिता आनी कितें आय डोंट सी रिच ऑर पुअर. इट इज फॉर एवरी. आय रिमेंबर वन इन्सिडंट many years back when I book ditalo boy somehow that person that boy or girl somebody missed book and they were influential people they were standard bare ashile family more than middle class you can say almost rich but that parent came to me and started asking my child is crying you have given books to everybody but she has not received or he has not received. So that emotional attachment, child, parents can give them for 10 sets of book, but a child wanted it, so I gave it, I went to the home and gave it to me. So म्हाका दिसता हातूंतल्यान एक शिकपा सारकी गजाल आसा आनी एक लोकांकय कळपा सारकी गजाल आसा की एक तो म्हणजे एक अटॅचमेंट जेन्ना आसता ते कितें आसता आनी एक कितें तरी एक एक्सायटमेंट म्हणून आसता. आपल्या बापायन जरी आपल्या कितले बूक दिले तरी एक निलेश कापराल सर दिता तातूंत भितर म्हाका दिसता खंय तरी तें एक चित्र सगळें दिसून येता. एनिवे निलेश बाब परत एकदा तुमकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी. थँक्यू. आज आमी कुडचडेचे उलयता आख्खें गोंय भोंवन आयले. रिशफलिंग जाता हें खऱ्यांनीच जातलें काय ना हें म्हाकाय खबर ना. तुमकां खबर आसा जाल्यार तुमी सांगून तरी लोकांक तरी एटलिस्ट कळयलां की कितें आसा तें. आपल्यालो जो कालचो पोरचो स्टेटमेंट जो कितें आसा तो म्हणजे आपूण CMची रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां घेवपाक आसा हाजेरूय तुमी सगळें क्लियर केलें की एक्झॅक्टली तुमी कितें सांगपाक सोदताले तें. आनीक हाजे वेल्यानूच म्हाका दिसता की गोंयचे राजकारणाचेर आमी उलयता कुडचडेचें राजकारण हाजेर सगळें उलोवनूच आमी परत आमचे एपिसोड सुरू केल्यातच आनी आतां हें सगळें राजकारण परतें सुरू जावपाचें आनी अशेंच चालू उरपाचें. तर पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत ओन्ली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.